찬송야 मंदिरां जमल्या गीता मधुर तुका हसयता आमचे तोवे वतल्या सदण्यापासून अर्घा भेटयता दिनवाशी काळजा बापोय मोगळ तो आमचो जाबू रक्ताय आमकां सदां मोगा सुखा दुखां दिवन आमकां आधार जाताय आमचो बळवो सांबाळा संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीता गाव मधुर तुका हसयता आमचे तुवे वतल्या सदण्यापासून अर्घा भेटयता दिनवाशी काळजा. ह्या मिसा वेळार अर्गां जावन जल्मा दिसा संदर्भी अर्गां भेटयतात बेनेडिक्टा डिसोजा. लग्नाच्या वार्षिक दिसा अर्गां जावन प्रिया आनी विल्फी लसरादो. अर्गां जावन डॉरथी लसरादो आनी कुटाम क्रिस एनिव लोलिटा जेन डिसोजा डेनिस आनी लाफिटा डेविड आनी रोशल. लिनेट मोहली रॉड्रिगसाच्या आत्म्याक ताची कुटुंबादारां. विक्टर बार्नेसाच्या आत्म्याक लिली बार्नेस आनी कुटाम. रोमेल कुलासूच्या आत्म्याक जोस्पिन विक्टोरिया सेरावो आनी कुटाम. तशेंच अर्गां जावन एफ्रोझीन वास हे मिसाचें बलिदान भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, ब्रेस्तराचो हो दीस बाळू जेजूक आमी विशेष रितीन मान करचो दीस. त्या बाळू जेजू लागीं आमी मागया तसो जेजू आमकां हर एकल्याके धैर्यान सक्तीन बरोवन दी, ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. सर भक्ती कांपासून दी आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता. भाऊ भयणीनो, सुमी आमकां हर एकल्याके धैर्यान भरता आनी आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याच्या परबेक तयारी करता आसतना पवित्र आत्मो हर एका भावार्थेची काळजां धैर्यान भरता. आपोस्तलांक धैर्यान भरिल्लो हर एकलो जो कोण आपलो भावार्थ जिवंक उर्बेस्त आसा ताका हर एकल्याकी आपली काळजां धैर्यान भरचो. तसो पवित्र आत्मो आमकांय धैर्यान भरोवन दी म्हूण मागया. आनी सुमी ताच्या सुत्रांनी आमकांय हर एकल्याकी धैर्य दिता, सक्तीन भरता. आनी त्या सुम्या संगी आमी आसतना धैर्यान भरलेले भावार्थी आमी जावया. आमच्या जिविताद्वारे सुम्याक साक्ष दिवया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावती परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. सुम्या लागचे बोक्सांनी आनी काकुळट मागून सांगता आमी मागया. हांव पातकी सर्पपिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोलान चिंतूनपणाक विचारून वायट धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच संवकारिये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सगळे सुपरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट
सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुजो पवित्रोत्व आपल्या देण्यानी आमकां बरो, तांच्या बळान तुका मानतात असले नवे मोण तो आमचे भितर रोसो आनी तुजी कुशी पाळूंक आमकां हायती करू. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव, तुजे सुमी पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनच्या ससना. दमदूतांची कृती पुस्तकांतलें वाचप. तवळ देवानी पावलचेर अपराध मांडूंक निस्कारान कितें जावयेत म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकांची आनी सगळे साणद्रीन सभेची जमत आपयचे म्हणून हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हान तांचे हुचेर उबो केलो. तांचे मदें सादुसेव आनी फारिसेव नांवाच्यो दोन वेगवेगळ्यो पक्ष आसात म्हूण बरें करून जाणा आसून पावलो सानेद्रीन सभे लागीं हे परी व्हडल्या ताळ्यान उलोवंक लागलो. भावानो, हांव एक फारिसेव आनी फारिसेवांच्या कुटुंबांत जल्मून व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाचो आमकां भरवसो आसा देखून म्हाका हांगा तनकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणल्या फरा फारिसेवा आनी सादुसेवा मदें वादविवाद उठलो आनी सभेच्या सांद्या मदें दोन पंगड जाले. कारण सादुसेव मेल्ल्यांचें जिवंतपण देवदूत वा आत्मे आसात म्हणून सतमानूंक इन्कार करतले, पूण फारिसेव हें सगळें आसा म्हूण सतमानतले. तवळ व्हड एक बोबाट जाली. फारिसेवांचे पक्षाचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशांती आमकां कांय गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वा आत्मो ताचे लागीं उलयला जावयेत. अशें तांचे मदलो विवाद आनी बोर जावन येतलो तें पळोवन पावलाक तें कांयपणी पापसून थीर करून उडयतीत म्हूण सरदार भियेलो. देखून सकला देंवून वचून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी खोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फर्मायलें. उपरांतले राती सोम्यान पावलाचे बगलेक उबो रावन ताका सांगलें, धैर्य घे. जशें जेरुसलेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमांतय तुवें म्हाका साक्ष दिवचें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सांबाळून दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळून दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळून दर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्पर लागीं हांव म्हणटां, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवण पात्र. म्हजे जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सांबाळून दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. म्हाका बोध सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाजतां. रातीचे पर्यान म्हजे अंतस्कर्ण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळून दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो ददसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्थकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखूंक दिवचो नाय. सांबाळून दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. सांबाळून दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. Alleluia, alleluia, alleluia.
जय जय हालेलुया 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 ख्रिस्ताक जय जय ख्रिस्ताक जय जय हालेलुया ख्रिस्ताक जय जय हालेलुया ख्रिस्ताक जय जय हालेलुया ख्रिस्ताक जय जय सर्वीच पोट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या जेजून आपले दोळे सर्गाक लावन म्हळें हांचे पासून मात्र हांव मागिना बगार हांचे उतर आयकून म्हाका सतमंतल्या पासून ती हांव मागता बापा ते सोमेस्त एक जावन तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी तेय आमचे थंय एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हूण संवसारान सतमंचे पासून ते सोमेस्त एक जावन आसूं आमी एक तशें तेय एक जावच्या तुवें म्हाका दिल्ली महिमा हांवें तांकांय दिले हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावन तो बोल तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्या बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग करन तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा ताणी देखच्याक हांव आसां थंय ताणी आसोजे म्हूण म्हजी खुशी आशा नितीवन बापा संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखता तुवें म्हाका पाठयलोय म्हूण हेय वळखल्यात म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवे रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलो देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भाव भयणीनो एका वॉटर पार्काक आमी गेल्ले हांव आनी त्या वॉटर पार्कांत एक स्विमींग पूल आसलें आनी एकलो डाडा एक बापय ताच्या भुरग्यांक उपयोग शिकयतलो आनी भुरगो भियेतालो आपूण बुडटा म्हणून आनी बापूय ताका धरून धैर्य घे हांव आसा न्ही कित्याक भियेताय नांडडा म्हणून भुरगो इल्लेशें बुडोवंक जाता आसतना भियेतलो पूण बापूय ताका उपयोग शिकयतलो एकच उतरां बी करेजियस धैर्य घे एका आयुर्वेदीक आस्पत्रेक भेट दिल्ल्या वेळार थंयसर त्या कॉरिडोराचेर ह्या वेराणाचेर सोलोवंक एकलो फिजिओथेरापिस्ट आर मारिल्ल्या पिडेस्ताक सोलोवंक शिकयतलो कशें बॉल कन्सल चेंगी म्हणून आनी तो पिडेस्त आर मारिल्लो मॅटांक काडूंक हात देतलो एका बँक पडटा पडना म्हणून पडटा म्हणून आनी तो फिजिओथेरापिस्ट ताका सोलोवंक शिकयता आसतना परतून म्हणटलो धैर्य काण घे धैर्य दिन रे धैर्य काण घे बॉल नातल्या रे तुका धैर्य जाय आनी तूं चलताय म्हणून त्या पिडेस्ताक तो धैर्य दिवन आसलो गेल्या त्या वर्सा 10वीचे पब्लीक एग्जाम जाता आसतना या PUCची एग्जाम जाता आसतना जायत्या आई बापाय तांच्या भुरग्यांक हांगासर आपोवन हाडलें आसा फादर हो भियेता एग्जाम म्हळ्यार ताका बे आनी ह्या वेळाचेर हांव मात्र न्ही तांच्या आवय बापाय सांगलें धैर्य खाण घेवचे तुका साध्य आसा म्हणून धैर्य खाण घेवचे आनी जी कोण आनीकल्या धैर्य घे म्हणटा आसतना त्या व्यक्तीक धैर्यान भरतात मात्र न्ही आमी आसा तुजे सांगता हांव आसा तुज्या बगलेन आमी आसा तुजे सांगता म्हळ्यार एक बरवसो पयल्यान दिता आनी दुसऱ्यान त्या व्यक्तीक तुका साध्य तुका बळ आसा उपयोग कर
म्हणून उजवाड दितात मात्र न्ही एका रितीन बरवसो दितात. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार आपणे विंचलेल्यांक देवान दिवची बरवशाची उतरां हर एकल्या जावं पुरो प्रवाद्यांक पात्रियार्कांक नितीकर्तांक रायांक आनी आपल्या मिसलेल्यांक देव परत परत धैर्यान बरचे आमी पवित्र पुस्तकांत आयकता. आनी ती उतरां आपल्या मिसलेल्यांक निजायकी बरवशाची जाली. पवित्र पुस्तकां सुमार 360 कडेन भियेनाका म्हणजे उतरां देवान उसारल्ली आमी वाचता. भाऊ भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतल्या वाचपांत आमी आयकलें पावलू एफेसांत न्हू ताचे मिशनरी पयन तिसरे मिशनरी पयन कर एफेसांत न्हू जेरुसलेमाक येवन पावला. तो सन्निवेश पळयवया. जेरुसलेम पावलू एका वेळाचेर एक जुदेव जावन उर्बेन बरलो जुदेव तरणाटो जावन आपणाचें धर्म रक्षण करी जाय म्हणून झुजून आसलो. आनी आतां तो पावलू क्रिस्ताक वळखून क्रिस्त सू जावन त्या क्रिस्ताक आपणाच्या लोकांक परगट करता. आनी थंयसर ह्या आयच्या सन्निवेशांत आमी पळयता तो ताचे शाणेपण बुदवंत काय वापरन थंयसर सांपण पडनाशें कशें सोम्यान दिल्लोय आपोवणें आसा. तुमी पालव्या बरी सादे जाया सर्प बरी चातूर जाया ही बुदवंत काय वापरन त्या सन्निवेशांतावन आपल्या उतरांनीच तो भायर येता. ताच्या उपरांत कितें जालें राती सोमी ताका दर्शन दिता. सोमी ताका दर्शन दिवन ताच्या बगलेन उबो रावून सोम्यान ताका सांगलें धीर घे धीर घे. न्ही जावन पावलाक सोम्याची उतरां भरवशान भरतात. कित्याक पावल जेरुसलेमांत परतून रोमाक वचूंक आसा. थंयसर ताच्या रक्तान ताणें सोम्याक साक्ष दिवंक आसा. देखूनच जेजून सांगलें उतरां धैर्य घे. न्ही जावन त्या राती पावलोक परत आनी एक मिशनरी पयन आराम करूंक धैर्यान भरलें आसतलें. भाऊ भयणीनो, भितरली एक सकत आमचे भितर आसी सोलवोंची एक सकत आमकां जायना, त्राण पावना, मोत काम करिना. ह्या वेळाचेर उपसोन येता. जर बोळ आसा जाल्यार बुदवंत काय आसा जाल्यार मोत काम करता जाल्यार त्राण आसा जाल्यार आमी कोणी भियेना. पूण देखून एक सोलवोंची सकत सोम्याची उतरां धैर्य एक भितरली सकत सरसंगती फूड करूंक साध्य करचे तसली सकत. देखून सोम्यान पावलूक आचाकी बरें उतर कितें सांगितलें धैर्य घे म्हणटा आसतना सांग पावलू सोमी ताच्या बगलेनच आसलो. धैर्य घे म्हणटा आसतना सोम्यान ताच्या उतरांनी सांगलेलें हांव तुजे सांगतच आसतलो, हांव तुज्या बगलेनच आसतलो, तूं धैर्य घे. तूं गोवन पळयतना तुजी बेटा हांव सांबाळटलो. भाऊ भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या येण्याच्या परबेक आमी तयाराय करता. फेंतेकोस परबे तयाराय करून आसा. देव सांबाळ म्हणटा सोम्यान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, बगार धैर्यादीक आत्मो आमकां दिला. देखून पवित्र आत्मो आमकां हर एका बाबार्थ्याक धैर्यान भरता. धैर्य कसलें तो आत्मो ताच्या फळांनी आनी देण्यांनी आमकां भरता आसतना खंडीत जावन आमी धैर्यादीक बाबार्थी जावन जिवंक शकता. आनी तोच आत्मो आमकां सोम्याचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत वळखूंक धैर्य दिता, प्रेरण दिता. आमी एका कश्टांच्या संदिग्ध परिस्थितींत आसा. कोरोना व्हायरसाद्वारे आमी जाणाव कितें जावन आसा आमच्या बोवारी म्हणून. आनी आमचे थंय जायते थंय सवाल आसा. फुडें कितें जातलें, केदाळ हें काबार जातलें, केदाळ हे कश्ट परिहार जातले, केदाळ असले संकटावन सुटका दितले. आनी सोम्याक आमी उलो मारलो तर सांपावलो सोम्यान सांगली बगलेन सांगली रावून सांगली उतरां. आ सोमी आमकां सांगता आसतलो धैर्य घेया, धैर्य घेया. ही उतरां सोम्यान सांपावलूच्या बगलेन रावून सांगली उतरां धैर्य घे. आज आमकांय बरवसो दिवन दी, आमकांय बरवसो दिवन दी. कित्याक आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें जेजूनच सांगली उतरां जशी आमी एक जावन आसा, आमी एकामेका थंय आसा तशेंच हांव तांचे थंय आसा. सोमी आमचे थंय सदांच आसा. ह्या बरवशाक आमी जियेवया सांपावलून
सुम्यान सा पावलो सांगितली उतरां धीर घे आमकां ही उतरां आज परमेश्वराची उतरां जावं दी आमेन. घे बापा हो फोळ वावरासो घुर आमच्या मोगासो कालत्या काळजा वरत्या मोगान तुका आज भेटोंसो किरकोळ आमचे जिवीत तुका भेटोन येता सेवेश स्विरिता आमकां भरमोड मागता बापा आमकां पाठय दैवीक तुजें बेसान कुरपेन आमकां नेटय पाळच्याक तुजें मिसान बापा आमकां पाठय दैवीक तुजें बेसान कुरपेन आमकां नेटय पाळच्याक तुजें मिसान. म्हज्या भाव भयणीनो आमी भेटूनचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या याक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावं निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन. सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया वैशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसान दिसपी पोटलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार सोडलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Pove darbarazo सर्वेस्पोर सगळ्यांनी संसार बोला तुझ्या वैभवान ओ सगळे तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी ताका जय ओ सगळे तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूडू
तुमचे पासून समर्पणचे. तेच परीच्या वाजतच त्याने काल्स घेतली म्हणून व्यान वाचलो ती आपल्या शिसांक दिले आणि म्हळें, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्या तुमचे पासून आणि सुमेस्त मनशां पासून ते वारुतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Pavartasu guthu pergatuya. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि जिवित सुवंड आणि सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आणि जेजूची कुडां रगत सुटिल्ल्या आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्विस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्याचे वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुण जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्या सुमेजता तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेजतांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाचे माये संगाती, भाग्यवन सुजेती सोपती, भाग्यवन धर्मदुता आणि सहरुखांनी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तंच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकिल्ले मागणे आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज मुखार येवं, तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या मुशिताव तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्विस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयक करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी. सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळतेन सतपातकांतली आणि वायटाच्या बांदपासांतली सुटय आणि सर्व आघातांतली वाटय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे निसोम्या तुझ्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे तुजी दिश्ट घाल आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया जेजू देवाचे शेळे या सुम्या स्वीकार करूंक हांगासर आमी सर्व सुभागी सोम्या ते म्हणजे भितर येवचे म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. मोगान म्हज्या आयलाय सुमिया काळजान बेडार केलाय. तुकाच म्हाका दिवून धनिया संतोष म्हाका दिलाय. मोग मोसो करताय कश्टांत तुका पावताय उपकार तुजो बावडटा. तुजे वाटेन चलून तुजे वर्षी पावून चिंबोर पेसाडटा. मोगान म्हज्या आयलाय सोमिया काळजान बेडार केलाय. तुकाच म्हाका दिवून धनिया संतोष म्हाका केला. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, सर्गार गेल्ल्या पूण गोवा मुड्याच्या आनी दाखवण्याच्या रूपान आमचें काणपी वंशल्या तुज्या पुताक आमी घेतला. ताचे वरवीं सर्गींच्या जन्मयेन आमी बरो आनी आमकां नवो जीव आनी गठाय मेळ्ळो. अशें पवित्र आत्म्याची सगळीं देणी सुबामपणान घेवच्याक आमी आयती जावं. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्विस्पोट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावन सोमुजो संतोष म्हणटा सोमे. जेजू मनशांचो इसावन जियेलो. सरतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनेरान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. बाळो जेजू, तुजेर सामसो बरो असो. आमकां तुवें राखलाय, सांबाळलाय आनी फुडें राखताय, सांबाळताय, आशिर्वादीत करताय म्हणल्यार बरवशाल सोम्या. आमकां समी तुका भेटयता. आमची मागणी तुजें तें उबारता. साहित्यांक आमच्या मागण्याचो आदार बसयला. साहित्या पासून आमी मागता म्हणून सांगला. तांकां सुमेस्तां सोम्या तुज्या बोळवंत हातांनी आमी समर्पिता. हांगासर ह्या पुणतळाक
हर एका ब्रेस्तारा म्हणल्या बरी जायती भक्तिका येताली, तुझ्या आशिर्वादान सोन वेताले. पूण आतां सुम्या ह्या संवसाराक आयिल्ल्या कोरोना व्हायरस सुद्वारी भक्तिकांक ह्या नव्यानांत हांगासर येवन भाग घेवंक साध्य जायना. पूण ज्या जाग्यार हांव ती तुजे भक्त आदारून आसात तांच्या काळजांनी तुजी सगत, तुझें बोवाळ, तुझें समाधान देवण येवं. सगळ भुरग्यांक आमी तुजे ते उबारता. प्रत्येक जावन जी भुरगीं पिडेस्त आसात, कोरोना व्हायरस द्वारे पिडेस्त जाल्यार सुम्या तांकां तूं आपड, गूण कर सुम्या. सगळ युवा जनांक आमी तुका समर्पिता. जायते युवा जनांत एका रितीचें निराश आयल्या, एका रितीचें भें आसा. फुडें कितें जाता, आमचो फुडार कितें, असल्या संदिग्ध कश्टांच्या परिस्थिती वेळार कामांत जायते सवालां युवा जनांनी फुड करूंक आसा. तांचो फुडार सोम्या तांणी बांदूंक आसा. आनी ह्या वेळाचेर युवा जनां निराशेंत आसतना जी उतरां सोम्या सांपावलो तुवें सांगलें धैर्य घे, ती उतरां हर एका युवा जनाच्या काळजांत गुणगुणोवन दे, आयकूंक मेळोवन दे. आनी ह्या उतरां बराबर सोम्या तुजो सांगात तांकां बगूंक फावो कर. युवा जना तुज्या बळवंत हातांनी तूं उखल सुम्या. सगळ काजारी जोड्यांक तुका समर्पित हांव. प्रत्येक जावन ज्या काजारी जोड्यान ते मानसताप आसा, बेजाराय आसा, तांकां मोगान तूं सांबाळ सुम्या. जायती काजारी जोडी भुरग्यांचे देणे आशेतात, तांकां भुरग्यांचे देणे फावो कर जेजू. सगळीं आमची कुटुंबां तुका आमी समर्पित हांव. जेजू आमच्या कुटुंबांनी तूं राव. एकवटा खातीर तुवें मागलां सोम्या. बापा जशें हांव आनी तूं एक जावन आसा तशें ते सोमेस्त एक जावन जे मागणें तुवें मागलां जेजू, ते सोमेस्त एक जावन आमच्या कुटुंबांनी तें खरें जावन त्या मागण्याचो फळ आमच्या कुटुंबांनी बगूंक फावो कर जेजू. सगळ कुटुंबां एकवटीत सांबाळ सोम्या. पिडेस्तांक आमी तुजे ते उबारता. कोरोना व्हायरस द्वारे जायते जाणां पिडेस्त जाल्या. सुम्या ह्या पिडेत हांव आमच्या संवसाराक सुटका जावं दे, सुटका जावं दे जेजू. गांवांत तशें परगांवांत जायत्यांनी मागूंक विनंती केल्या. परगांवांत थोडीं सगळीं कुटुंबांच ह्या पिडेक वळोवंक जाल्यात. जेजू तुका असाध्य जाल्लें कसलेंच ना. बाळू जेजू तुका असाध्य जाल्लें कसलेंच ना सुम्या. देखून तुजे लागीं आमी मागता ह्या पिडेत हांव संवसारा सुटका जावं दे. तशेंच ह्या पिडेक वकाल सोदून काडूंक तुजी जाणवाय सुम्या. कोण संशोधन करनासा तांच्या मोतीन घाल जेजू. बेगीन ह्या पिडेक वकाल फावो कर म्हूण मागता. ह्या पिडे विरोध झुजोंक दीस आनी रात वावुरच्या सेवा दिवच्या वैजांक, नर्सांक, कोण सकड वैजकी क्षेत्रांत आसात तांकां सुम्या तूं सांबाळ, तूं सांबाळ जेजू. आमच्या सकड संवसारांत त्या सरकारांच्या अधिकाऱ्यांची मोना तूं उसवडाय. स्वार्थ सांडून ह्या कश्टांच्या वेळार कोण सकड ह्या पिडे शिरवे कश्ट जातात, जावं पुरो निर्गतीक दुबळी ह्या निर्वसित आनी तशेंच विविध जाग्यांनी वचून परगांवांनी काम करची सोम्या तांच्या आदाराक तूं पाव जेजू. आदाराक पाव. सकड राजकीय मुखेल्यांची मोना तूं उजवाडाय सोम्या. ह्या वेळार स्वार्थ सोडून लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरून तांकां बरें मोन दी जेजू. तशेंच कॅन्सराच्या पिडेवर विविध हेर पिडेवर कश्ट जे आसा जेजू, दैवीक वैजा तूं तांकां आपड. तुजें तें उबारता. सकड कश्ट जाल्या विविध समस्यांक वळख जाल्ल्या सोम्या तुजें समाधान आनी तुवें उसारली उतरां धैर्य घे. उसारली उतरां सोम्या ती धैर्य घे. तांच्याय काळजां पावों दे. बरो सुदेव दे जेजू, बरो सुदेव दे. आमची सगळी मागणी तुजें तें उबारता आनी भवशान आमी मागता. हे भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी सर पदवी हाच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातीन उलो मारतल्या सक्तान दयेन आयक
आनी तुज्या उत्सवांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पबीत जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां दाडे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें नमान बरी कुरपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावळ जगुशी जेसू भगवंती बरी देवाची माये पप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. बाबा पयली हो श्लोक आमी म्हणलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो सुमी आमचे संगतच आसा. आमकां भक्त जावं पुरो आमी बुडटा म्हणून ना, तो आमचे संगत आसा. त्या रातीन सावन पावलो ताच्या बकलेन रावून धैर्य म्हणलो जेजू आमचे संगतच आसा. धैर्य तुवें साक्ष दिवंक आसा. भाऊ भयणी ह्या कश्टांच्या वेळार हर एका क्रिस्ती बाबड्यान आमी सोम्याक साक्ष दिवंक आसा आनी तो सोमी आमकां धैर्य म्हणटा. तो सोमी आमचे सांगत आसतना आमी कित्याक बेजाय, कित्याक बेजाय. तर त्या सोम्यातय आमचो भावार्थ व्यक्त करया. हें गीत आमी गायत आसतना सोम्या तूं आमचे सांगत आसाय, आमकां धैर्यान भरताय म्हणल्यार बरोबशान आमी गावया. सोम्याचो सांगात आमी बगया. जेजू तूं आमचे सांगत आसाय. आमी कित्याकच भिवचे ना, कितेंच आमकां सोलवंक शकचे ना. तूं आमचे सांगत आसतना जेजू कसलें सुणेपण आमकां दोसचें ना. आमची संगी तूं रावताय, सुख दुखान तूं संगी आसाय. जेजू देव तुजी ससाय, आमकां देव तुजी ससाय. आमचे संगी तूं रावताय, सुख दुखान तूं संगी आसाय. जेजू देव तुजी ससाय, आमकां देव तुजी ससाय. बेंबिरांत आमकां दिसतना, सुलवणी येतना, कश्ट येतना जेजू आमी तुजेर बुरबसतले हांव. कित्याक तूं आमचे सांगत आसाय, आमचे सांगतच आसाय जेजू. ज्या बळवंतांनी तूं आमकां उखल नडटाय. बेंबिरांत आमकां दोस्ताना, धैर्यान आमकां तूं भरताय जेजू. दुस्मान आमकां बेडो घालतना, जैत आमकां जोन दिताय जेजू. जैत आमकां जोन दिताय जेजू. आमचे संगी तूं रावताय, सुखा दुखान तूं संगी आसाय. जेजू देव तुजी ससाय, आमकां देव तुजी ससाय. कणबेजाराय आमकां दोस्ताना, संतोष काळजान तूं भरताय जेजू. दुखची उतरां काळजाक तोपतना, बगसून करपा तूं दिताय जेजू. बगसून करपा तूं दिताय जेजू. आमचे संगी तूं रावताय, सुखा दुखान तूं संगी आसाय. जेजू देव तुजी ससाय, आमकां देव तुजी ससाय. जेजू
देव तुझी ससार आमकां देव तुझी ससार. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे आता आणि सदां सर्वदा आमेन. जेसू बाळका आमचे बेस्तांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे आता आणि सदां सर्वदा आमेन. जेसू बाळका आमचे बेस्तांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे आता आणि सदां सर्वदा आमेन. जेसू बाळका आमचे बेस्तांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेसू बाळका आमचे जिवीत तुझ्या हाती समर्पित हांव सांगता आमी मागता ये अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुलतीचे दीस घालून तुझे मुखार सटपडून आमी मागता. तुझे घेतले बिरमोतीन बरोले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्कस आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी पुसवण आमकां धाड. बापा आणि पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन. बाळू जेसू तुवें फावो केल्ल्या सर्व उपकारांक आमी तुका अर्घ दिता. आमचे संगी रावण आमकां धैर्यान भरलाय तुज्या सक्तीन भरलाय. ह्या खातीर दिन वासून हे मागणे तुका भेटयता. ये भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुझ्या कापळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसे आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळणांतले दैवीक मजत सोडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरू. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावराचेर तुमच्या मोगाच्या सर्वांचेर आपले आशिर्वाद घालो. सो बापानी पवित्र आत्म्या सुवेंची येता आनी रासवड चलयता ससनच्या ससनाक आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. मागा आनी तुमी घेतलेल्या बसयले सौम्या तुवें. मागा आनी बसयले सौम्या तुवें. घेवन आयल्या हेरिते हात धाड आमकां तुजे कृपे सोवे. घेवन आयल्या हेरिते हात धाड आमकां तुजे कृपे सोवे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. मोगाळ पुता सोवे आमकां बरी आशिर्वाद आमकां. भगवान कुसाचे कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.